सध्या आमी पाट्यार आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी सध्या पळोवंक शकता की जे इलिगल स्टॉल्स आहा ते सध्या काडटा जंय बॉम्बेची बसी दवरता पळय थंय. प्रकाश भोसले जो मळ्यान रहिवासी रावपी आहा तेजें म्हणणें अशें आसलें की पोर्तुगीज टायमाच्यान तेजे गाडे आहा ते हांगा आसले आनी सीसीपीन तांकां लायसन दिल्लें. सध्या सीसीपीत जे हे गाडे आहा ते सध्या सीसीपीत गाडे काडटा. ज्यो खुबश्यो हांगा बसी लागता बॉम्बेच्यो तेज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक वचत जाल्यार खुबशी घाण आसा. खुबशे लोक सध्या गार्बेज करून दवरल्या. ते सीसीपी काडपाक टायम ना, मात जे गरीब लोकांचे गाडे आहा ते सीसीपी काडटा. सध्या प्रकाश भोसले कितें म्हणटा ते तुमी आयका. हायकोर्ट कितें न्हिजला थंय ताका कळना. गरीब थंय पोट भरता तांकां कामां दी. तुका हायकोर्टान ताका कामां दी. येता आनी उखलता. ते भुरग्यांचे कशे जातले तेंचे हाता वयले पोटा वयले ते कळ्ळें न्हू. हाता वयले पोटा वयले तेंच्याच फाटल्यान लागता. नागड्या नासता कॅसिनोन ते कर. सिलिंडर मेळना, जेवंक मेळना लोकांक. ते भुरग्यांक कोण पोसतलो? गव्हर्मेंट. मेयराचे इलेक्शन 30 तारखेक आहा. तशें न्हू. इलेक्शन टायमार बाबा पुता मागीर कितें तेंच्या भोकार फोंट. आनी येदेशे गोंय सांग 10 लाख गोंयान पॉप्युलेशन, 4 लाख आमचे लोक भायर गेला पोटाक पळय. 2 लाख भायले, 10 लाखाक 40 MLA आनी 12 मिनिस्टर केचीत फाटी फुडें गाडे. ते कितें हे न्हू महाराष्ट्र 9 करोडाचे लोक न्हू. आबादी कितली हेंचेच पोट भरना. आता गरमेची सिजन ट्युरिस्ट येतले जाल्यार तांकां थंड कोण दितलो? टुरिस्टांक आनी गाडयांक येता तांकां कोण दितलो? ओन्ली 10 लाख. 16 लाखांतले 2 लाख भायले, 4 लाख उरले खंयचे आमचे गोंयचे पोटा भरूंक भायर गेला. 10 लाखाची आबादी. तुमचें नांव कितें सर? माझे प्रकाश भोसले. ऐका तरी, पणजी ते पत्राळा देवी पासून महाराष्ट्र बाउंड्री काबार आणि पणजी ते काणकोण कर्नाटका लागता. 10 लाखाक हे कितले लोक आहा? 40 जण. 12 हे कित्याक जाय ते फाटी फुडें गाडयो? बांदोडकार आसतना आमी असले भुरगे पळय 3 मिनिस्टर जाले काबार. इतले जायना तांकां कॉन्ट्रॅक्ट. गरीबाच्या फाटल्यान कित्याक लागता? सारकें न्हू. म्हाका वायट दिसलें. भुरगीं बाळांक कोण पोसतलो? ल्हान ल्हान भुरगीं आहा तेंची. खातले कितें, जेवतले कितें? ते कॅशिनो न्हू सांग नागडे उगडे नासता ते. तुम्ही रिक्वेस्ट केले तांकां सध्या? केले सांगले फाटी कोणी म्हणून येयल्ले बाबा नाका तेंचे. उगीच रावले इलेक्शना पयले. इलेक्शन झाल्यानंतर हा फाटी येयल्ले काडपाक. हय मागीर ना काडूंक. इलेक्शन आनी नोटीस सांगले आमी. नोटीस दे कोर्टाचे. वचू कोर्टान. कोर्टाक कळना भुरगीं बाळा ती गाडे ना म्हणून आख्या संवसाराक आ सांग. ना कोल्ड्रिंक खंय पितले लोक दितले? सारकें न्हू. स्टॉल रिजन करपाक रिमूव करपाक रिजन कितें तेंचे? कोण जाणा. अचानक ते नोटीस बी काय दिवंक ना. अचानक नोटीस बी काय ना. नो नोटीस नो कुछ भी नहीं. हाँ एवरीथिंग नो नोटीस. हाँ डायरेक्ट तो जुगार हा मोडको काय स्टिक ते नो. चल बाबा. थँक्यू व्हेरी मच. ए देव बरें करू. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस.
Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.